Mucha cati, mucha mudlo, odia deva, ni vololo, mi dorso daya ni gamso, no man, no man, no man di mulyara, muy ma odia deva, deva dava. आमची मुखार आमच्या नावान देवा मुखार उबो रावच्याक सदांच तोया नोमान देव मुल्यारा मुयमा मोरद्या देवा सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिव आनी आयचे मिसाचे भेटेक तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आयचे मिसाचे भेटेन आमी जायत्या जाणां पासत मागपाचें आसा. जायत्या जाणांचो जल्माचो दीस आसा आयज. कार्मिना फेर्रांव आपलो जल्माचो दीस मनयता. फिडेलिस गोम्स आपलो जल्माचो दीस मनयता. सिस्टर जोविता आपलो जल्माचो दीस मनयता. तशेंच फादर लुईस आपलो जल्माचो दीस आयज मनयता. फ्रेया डिसुजा आपलो जल्माचो दीस मनयता. आनी आयज आमचो मुखेल मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तोय आपलो जल्माचो दीस मनयता. ताचेय पासत मागुया. आनी आयज म्हज्याय जल्माच्या दिसाक देवाक करीत भाशेन दिनवासना तुमचे बरोबर म्हजेय पासत मागात. आनीक सगल्यांक आमकां देवाचो आशिर्वाद भरपूर मेळूंक हे भेटेंत आमी आयज मागतले. आयज अख्खी चिकलची पोरजा आमच्या पादविगराक जल्म दिसाक मोगान आनी आपुरबायेन बापाक दिनवासतात आनी आर्गां दितात. इतल्या देनेनी ताका नेटयलो म्हूण बोंद जाल्ल्या ते मेरेन तावन आपल्या हाताकाल आसलोले पोरजेक कशे तरेन ओत्मीक चोरो दिवचो होच ताका ओदीक हुस्को जालो. आयज मेरेन थार नासतना हें ओत्मीक जेवण संपर्क साधनांच्या तो आमकां दीत आसा. ताच्या ह्या मोगान आनी उर्बेन केल्ल्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद आसल्यार पुरो म्हूण ह्या मिसा बलिदानान आमी सगलीं ताचे पासत मागुया. तुमचे बरोबर आनी आयज म्हजे सहकारी फादर वेलंटायन आनी फादर एडवीन तेय आयज हे मिसाचे भेटेन हाजीर जाल्ले आसात. तांचे बरोबर देवाक दिनवासून आनी सगळ्यां पासत मागून जांची नांवां घडये आयज आमी काडूंक ना तांचेय पासत जे आपलो लग्नाचो दीस मनयतात आनी जल्माचे दीस मनयतात आनी हेर कसलेय म्हत्वाचे दीस मनयतात तांचेय सगळ्यां पासत मागून मिसाची भेट सुरू करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. आयज पवित्र सभा बाग्योन फिडेलिस सिग्मारिंजेम हाचो सेवाधर्मीक उगडास करता. यादनीक तो आनी करीत भाशेन रिफॉर्मेशन जेन्ना जाल्लें तेन्ना भावार्थ सांबाळूंक आनी भावार्थ राखूंक तो वावुरलो. ताणें कायद्याची पदवी गेल्ली एज डॉक्टर ऑफ लॉ आनी पवित्र सभेचे शिकवण जी आसा ती ताणें राखली आनी शेकी ताका ताच्या दुस्मान्यांनी मारूनय उडयलो. करीत भाशेन आयज ताचोय उगडास करता आसतना आमी देवाक दिनवासुया. आमकां जण एकल्याक देवान जायतें फावो केलां, जायते गूण फावो केल्यात पवित्र सभेच्या
वावरा पासत एकामेकाचे सेवे पासत आमकां देवान जायती गिरेस्तकाय आनी देणी दिल्यांत एकामेकाक आमी ह्या संवसारांत पावचे पासत तर ह्या सगळ्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिवया आनी जायते पावटी घडये आमी आमचे गूण उदारपणान पवित्र सभे पासत आनी सगळ्या लोकां पासत वापरूंक चुकल्या हांवूय एक यादनीक कसो जायते पावटी म्हज्या वावरान इल्लीशी बेसारमाय जाल्या असल्या सगळ्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तणान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. बो कोनवाळ्या बापा म्हजें आनी म्हज्या भावा भयणीचें मागणें काकलुतीन आयक. दिसान दीस ओदीक जेजू सारको यादनीक हांव जावच्याक म्हजें काळीज पवित्र आत्म्याचे कृपेन भर. तुजे सोडवणीचे गूट फावो ते भक्तीन समरंभूंक विस्वाशीपणान तुजे पवित्र सभेची चाकरी करूंक आनी सदांच तुज्या मोगाच्या एकवटान थीर रावूंक तोच पवित्र आत्मो सगळें म्हजें जिवीत चलोवं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. महादोन सोबेन गमायल नांवाचो एक फारिजे वाचलो. तो एक नांवस्तो धर्मशास्त्री म्हूण आखी पोरजा ताका लेखताली. फुडें सरून त्या मनशाक थोडो वेळ भायर काडात म्हूण ताणें मागलें आनी सोबेक म्हणलें, इस्रायेलांतलो ह्या मनशा विशीं तुमी कितें करूंक सोदतात ताची चोत्राय दवरात. ह्या आदीं त्योदस नांवाचो कोण एकलो उपजलो. आपूण एक मोठो मनीस म्हूण सांगूंक लागलो आनी सुमार 400 मनीस ताच्या फाटल्यान गेले. पूण ताका जिवेशी मारलो आनी ताचे पातवालार शिंपडले आनी नाच जाले. उपरांत लोककोडणेच्या सोम्यार जुदास गालिलेकार उप्रासलो आनी आपणा फाटल्यान जायत्या लोकांक ओडलो. ताकाय जिवेशी मारलो आनी ताचे शीस जोली मोली शिंपडले. तर तुमकां सांगूंक सोदता तें हें, तांचे सोडशिल्ले पयस सोरात आनी तांकां सोडात. कित्याक ही येवजण वो हें काम मनशाचें जाल्यार तें आपशींच नाटाक जातलें. पूण तें देवाचें जाल्यार तुमच्यान तें नाटक करूंक जावचें ना. त्या भायर तुमी देवाचेर आड झुजूंक पावशात. ताचें ताणें मानून घेतलें. तांणी धर्मदुतांक आपोवंक धाडले, तांकां मार दिलो जेजूच्या नांवान आनी उलोयनांक जावंक तांकां शिगडायले आनी सोडले. जेजूच्या नांवा पासत बेमान सोंसूंक आपणाक भाग मेळ्ळे म्हूण खुशाल जावन
ते महादोन सोबेंतले भायर सरले. ते दिसपोटी देव मंदिरांत आनी घरांनी शिकवण दीत आनी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगोळीत रावले. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागता, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकान. पोतून मोडया. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागता, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकान. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक, कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागता, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकान. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागता, ही एकूच म्हजी आशा सगळ्या म्हज्या जिवितान. सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकान. सर्वेस्पराची घटसाण चाकून बगूंक, ताच्या मोदिराचेर दोळे लावून रावूंक. जबाब. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागता, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकान. हें हांव खात्रेन जाणूं, जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका बगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, ती राव कालीस घोटतोर, आनी सर्वेस्पराचेर पात येवन राव. जबाब. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागता, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकान. उद्गार. Dziwo asa, deva tonate utor, tato ciuposta, sui सर्वेस्परा, sui सर्वेस्परा, sui सर्वेस्परा, sui सर्वेस्परा, सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. मोहिमा तुका सोया. जेजू गलिल्याच्या वो तिबेरसाच्या दोर्या पोलतडी गेलो आनी लोकांची युरपोन्स ताचे फाटल्यान गेली. कित्याक पिडे वोतां खातीर ताणें केल्ल्यो खुणां ताणें देखल्यो. जेजू दोंगरा चडलो आनी आपल्या शिसा सांगाती थंय बसलो. जुदेवांची पास्काची परब लागीं पावलोली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपोज आपणाशी येता ते पळोवन ताणें फिलिपाक म्हणलें, हे लोकांक खावंक दिवंक खंयचें म्हूण उंडे घेवचें. ताची परिक्षा करूंक ताणें हें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणा आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनाराचे उंडे तांकां पावचे नात. ताच्या शिशांनी मदल्या एकल्यान
आंद्रे शिमा पेद्रूच्या भावान ताका म्हणलें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्यां लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता? जेजून म्हणलें, लोकांक बसयात. ते सुवातेर जायतें तोंड आसलें, म्हणटच लोक बसलो. दादलेच सुमार 5,000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलेल्यांक ते वांटले. तेच परी मासल्यो वांटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें. आनी ती दादोशी जातच ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं न्हय. देखून तांचे खावन जातच जवाचे 5 उंड्याचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरलेल्यो. हें ताणें केल्ली खुणा लोकांन देखली तेन्ना ताणें म्हणलें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबाव वेरीत होच तो. ती येवन आपणाक बोळान व्हरूंक आनी राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून तो कोडसरून आपल्या एकल्या नव्या दोंगरार घेतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वागणे तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयच्या देवाच्या उतरांत आमी नियाळ करपा सारकें जायतें आसा. जेजू शिकयता आनी जेजू ओचोरियां करता. एके वाटेन देवाचें उतर आनी दुसरे वाटेन ही ओचोरियां जी जेजू करतालो. आनी हाचो हेतू म्हणल्यार सगल्या लोकांक बाराबर हाडूंक, सगल्या लोकांक लागीं हाडूंक आनी देवाचें राज तांकां दिवंक, वो देवाचें राज बांदून हाडचें पासत. जाल्यार जेजूचो पाटलाव करपी वो जेजू जें कितें करतालो तें लोकप्रिय जाल्लें. पॉप्युलॅरिटी एके भाशेन वाडटाली. जरूय जेजूचो हेतू पॉप्युलॅरिटी घेवपाक न्हय आसलो, तरी आसतना हो लोक जो जेजूशी येता ते वेगवेगळे तरेचे. कोण कोण देवाचें उतर आयकूंक येताले. चडशे जाण जेजू जी ओचोरियां करता, मिलाग्री करता, अ टायप ऑफ मॅजीक करता, हें पळोवंक जायतो लोक लुटी करून येतालो. आनीक जेजूशी कितलोच वेळ सारतालो, जेजू बराबर भोंवतालो. कित्याक जेजू जें कितें उलयता आनी जेजू जें कितें करता तें पळोवंक एकदम बरें दिसतालें, मस्त दिसतालें. देखून लोक आसलेलो बराबर. आनी इतले दीस जेजू बराबर भोंवता जाल्यार आयची जी परिस्थिती आमच्या मुखार हें शुभ वर्तमान दवरता तीच जाता. जेवण खाण काबार जाता, म्हणटच गरज उत्पन्न जाता. आयची गरज जी उत्पन्न जाली, लोकांक भूक लागल्या, तांकां जेवण जाय. आनी लोक आसा इतलो सगोट, ताका जबाब दिला वेगवेगळो. शीस जे आसात तांणी पयलो जबाब दिलो कॅल्कुलेशन्स. इतल्या लोकांक जरी तर आमी उंडे दितले जाल्यार इतल्या दुडवांचे आमकां जाय. कॅल्कुलेशन, इकॉनॉमिक्स येयली. आनी इकॉनॉमिक्स येताच जेन्ना आयज जे परिस्थितीन आमी आसा, आमकां गरज पडलेली आसा एकामेकाक जेवण दिवंक. जेन्ना उत्पादन उणें जाल्लें आसा, प्रोडक्शन देंवलेलें आसा, सगल्या लोकांक जेवण खाण पावूंक जाय. असली कॅल्कुलेशन्स आमी जायत्या जाणांनी केल्या. जे कोण हो वेगवेगळे तरेचो वावर करतात, बो करून गरिबांक पावपाचो आनी जे कोणाक ना तांकां पावपाचो, असली कॅल्कुलेशन्स करची पडटा. दुसरे भाशेचो जबाब जालो जो आंद्रे सिमा पेद्रूच्या भावान, तोय आपोस्तल जेजूचो, ताणें दिलो. हांगासर एका भुरग्या लागीं उमकें आसा आनी तो उमेदीन तें दिवंक सोदता. जेन्ना जेजून हो प्रश्न विचारलेलो, तुमचे लागीं कितें आसा, तेन्ना हो भुरगो आपल्या उदारपणान आनी उमेदीन आपणा लागीं जें आसा तें दिता. आनी ह्या दिसांनी हेंय आमकां पळोवंक मेळ्ळां. आपणा लागीं आसलेलें तुमच्या मदल्या जायत्या जाणांनी दिलां. ह्या पासत कोणाक उणें पडना. आपणा लागीं आसा तें जेन्ना दुसऱ्यांक दिता तेन्ना सगल्यांक पावता, सगळे दादोशी जाता. आनीक हें जें उदारपण ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यान दाखयल्लें, ताचेर जेजून आशिर्वाद घालो. ते उणें घेतले, ते मोडले, देवाक दिनवासलो. कित्याक देवा विरेत आमच्यान कांयच करूंक जायना. आमचे पदवेचेर आमच्यान कांयच करूंक जायना. आमचे फोटू आनी आमच्यो वस्तू न्हय,
पूण देवाची करुणाय आनी देवाचो मोग माये मोग जो आमकां दिल्लो आसा तो जेजू वाखाणटा आनी सगल्या लोकांक हें जेवण वांटलें. ह्याच जेजूक भाव भयणीनो आमी आयज परगट्टा आनी ह्या जेजूक परगट्टा आसतना जायते पावटी आमकां घोडी हीं उतरां वापरूंक पडटात जी जायते पावटी फादर तुका भिरांत दिसना, तूं इतलो ओपनली कशे भाशेन उलयताय. आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता हे शीस जे ओपनली उलयताले भियेनासले, कित्याक सोत कितें तें जाणा आसले. आनी जो कोण सोत कितें तें जाणा आनी उलयता तेन्ना ताका भिरांत ना. आनी हेंच गामालियल जो ह्या सेनाद्रिनांत एक जाणटो तो आपलो एक एडवायस कसो दिता, आपली बूद दिता. पळयात हे मनीस जांकां धरून हाडल्यात तांकां जेजूच्या नांवान शिकयनाका म्हूण कायदो घातलेलो, तरी तांणी तो कायदो मोडलो आनी आजून पासून ते शिकयतात, जेजू विशीं शिकयतात, दुसऱ्यांक जेजू दितात. इतलो लोक तांचे शीं येता जाल्यार तांचे वाटेक लागो नाकात. आनी गामालियल दुसरे जे कोण आयल्यात तांचीय खबर सांगता. आदीं येवन गेल्यात वेगवेगळी शिकोवण दिवन, तांचे फाटल्यान लोकूय गेला, पूण थोडोसो वेळ मागीर ते पडले, तांचे फाटल्यान कांयच ना. जरी तर हेंय काम देवाचें न्हय जाल्यार तें पडटलें, तें मनशांचें काम जाल्यार तेंय पडटलें. जेजू म्हणटा तो मनीस ना जातलो, तो उरचो ना, ताचो उगडासूय उरचो ना. ताचे पाटलावदार जे आयज खबरो घालतात वो शिकयतात तेंय उरचें ना. पूण चोत्राय जरी तर तें देवाचें काम जाल्यार तें तुमच्यान मोडूंक जावचें ना. आनी ह्या पासत चोत्राय धरात, मनशाच्या वावराचेर आड वचपाचे हे तुमचे उर्बेन देवाचेरूच आड वेशात. देखून ह्या मनशांक जे ते कितें करतात तें करूंक दियात. काय बरी बूद गामालियल हाणें दिल्ली. भाव भयणीनो, आयज जेजूक आमी जण एकल्यान परगटूंक जाय आनी जेजूक आमी सगल्यांक दिवपाक जाय. कित्याक जेजू विरेत आनीक तारण ना, मळबा सकयल आनीक दुसरें नांव ना ज्या नांवा वरवीं आमकां सोडवण मेळटली. आनी जेजू जावन आसा सोत, जेजू जावन आसा हो उजवाड बापाचो, जेजू जावन आसा जिवीत आनी पुनर्जिवनपण. म्हणटच सगळें जेजू सवें जरी तर आसा जाल्यार आमकां दुसऱ्या कित्याचीच भिरांत ना, दुसऱ्या कित्याचोच हुस्को ना. तर जेजूक आमी परगट्टा आसतना आडखळी जायत्यो आसतल्यो. जेजूक आमी परगट्टा आसतना देंवचार आपलीं कामां थंयसर जाय तीं लोडटलो. आनी ह्या दिसांनी वॉट्सॅपाचेर एक धाकटोसो बरोसो कार्टून आयिल्लो आसा. देंवचार म्हणटा, सी आय एम पावरफूल, आय हॅव क्लोज डावन युअर चर्चीस. हांवें तुज्यो इगर्जो बंद करून उडयल्यो. आनी देवाचोय जबाब त्या कार्टुनान बरो गायला. येस, यू हॅव क्लोज डावन द चर्चीस, बट यू हॅव फेल्ड बिकॉज आय हॅव ओपन चर्चीस इन द फॅमिलीज. हांवें घोराब्यांनी ल्हान ल्हान इगर्जो उगडल्यात. आनी आयज तुमी हें काय बरे भाशेन करता. जेन्ना हो लॉकडावन आमकां पडलेलो आसा, इगर्जेन येवपाक मेळना, पाद्री कशें आमकां एक एकलो लोक नासतना मीस करूंक पडटा. उगडास येता तुमचो, तुमी येयल्यार पुरो जाता. पूण हें लॉकडावन आसूं पासून आमची पवित्र सभा घट उरूंक जाय, आमचो भावार्थ जिवो उरोंक जाय. आनी ह्या पासत जें कितें तुमी तुमच्या घोराब्यांनी करतात, एकामेका बराबर देवाचें उतर वाचतात, ताचेर नियाळ करतात, मागण्याच्यो रिती चलयतात. आदीं जी मागणी करिनासली जायत्या जाणांनी तुमी तुमच्या घोराब्यांत सुरू केल्या. आनीक हो घोराब्यांचो एकवट, ही फामील, ही पयली क्रिस्ती पवित्र सभा ती आयज तुमच्या घोराब्यांनी उत्पन्न जाल्ली आसा. देखून देवाक आर्गां. तर देवाक आर्गां दिता आसतना ह्या सगल्या गुणां पासत आनी सगलीं जीं हाका सहकार दितात तांचे सगल्या पासत देवाक आर्गां दिवया. आमकां जण एकल्याक ही वेगवेगळीं देणी देवान दिलान देखून देवाक दिन वाचुया. आनी देवाचो वावर केन्नाच मनशाच्यान बंद करूंक जायना, देंवचाराच्यानूय तो बंद करूंक जायना. ह्या पासत मनशाच्या आनी देंवचाराच्या वाटेन न्हय, पूण सदांच देवाचे वाटेन आमी रावया. आनी हेंच करूंक आमकां जण एकल्याक हे पवित्र मिसाचे भेटेन कृपा मागुया. थोडीशी आमची मागणी जी तयार केल्यान ती देवा मुखार दवरुया.
आंकवार मायेन होय म्हणून आमकां जेजू फावो जालो. आमच्या याज्ञिकान आपल्या आपोवण्याक होय म्हणून आमकां देवाच्या उतराचो चोरो फावो जालो. देवान दिलोले गूण आनी देणी वापरूंक नव्यो येवजण्यो आनी नवी पद्दती तो आमकां देव उक्तो करता. ह्या ताच्या वावरांत देव ताका सदांच सांगात केल्यार पुरो म्हूण मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा. मागात आनी तुमकां मेवतले, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. कोरोना व्हायरस ही पिडा नाट्टाक करूंक आनी सगळ्या भावा भयणाक हे पिडेंतली वाटावूंक भावार्थान आनी बोरवाशान आयज मेरेन बापा लागीं तो प्रार्थना करीत आसा. ताची आनी आमची ही मागणी बापा स्विकार केल्यार पुरो म्हूण मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा. सृश्टी देवाची म्हणय. देवाचें उतर परगटूंक, सृश्टी सांबाळूंक, वायटाचेर निशेध मारूंक आमचो पादविकार बरी वावुरता. ह्या तुज्या वावरांत देवान आशिर्वाद घालूंक आनी सुफळाय फावो जावंक तुका कृपा मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. म्हज्या आवय बापाय पासतूय आयज सगल्यांनी तुमी मागचें आनीक सगलीं देणी जी आमकां जाय ओगीच रावन देवा लागीं मागुया. सुर्गीच्या बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी तुजे मुखार दवरल्यांत ती मागणी दयेन आयकून घे आनी आमकां सगल्यांक तुज्या मोगान आनी तुज्या मात्मेपणान भर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. बेटोने वेडार गीत घेवया. C37 पेज नंबर 44. C37 पेज नंबर 44. तुझ्या पोवी दोळ्या मुखार बाबा एकू चुडो दोबो जेजू निर्मोल तुसो तुझ्या वावरांत पिलात आमकां जिविताची तुझ्या भितून लिपतात कोन्यो तुशी जेजू सोवे सोगली ही कोलपात ही बुरगी तुझी. म्हज्या बाबा भयणीनोय म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. ह्या तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मनेक आमच्या न्याके पळय शुभेच्छा दाव सयस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, तुज्या मानाक आमी भेटयता ती देणी स्विकार कर. ह्या बलिदानान तुजो पुतूच याज्ञीक आनी बोली ताचेर तुजी नदर घाल आनी ताच्या याज्ञीकपणान म्हाका वांटो दिलाय देखून ताचे सवें म्हाकाच भेटोवन हांवूय तुका मानता तसलो याज्ञीक आनी बोली जावंक निर्मी. हे आमी मागता
तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाकाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावं. तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरो ना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. पूण सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च नव्या आनी सासनीक कराराचें रगत. पातकांचेही बोगसणे मिरजाक तुमचेही पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गूट परगोवटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तान
तुजें पडझडीत म्हाका मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिजे पोती बागेवन सुजे बागेवन दोबदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां मांडो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सोत्राय दोरात. जरी तर तें मनशाचें काम जाल्यार तें बंद पडटलें, पूण तें जरी तर देवाचें काम जाल्यार तें बंद करूंक कोणाच्यानूच जावचें ना. जाल्यार देवाच्या कामाक आमी सदांच आमचो हात दिवंक आनी देवा वाटेन आमी रावंक आमकां सगल्यांक कृपा मागुया आनी बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दांडाळणी पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सोय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडली आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडन रगत आमी शिवंक येता ती आमचेर झुट्टी आनी खास थाडीन आसा पूण तुजी काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरां म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पयस संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घोडे तुका हांव संस्कारान घेवंक संस्कारान घेवन शकना म्हणटोस शकना म्हणटोस आत्मीक वाटेन आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये.
जेसू ये आमच्या काळजात रावू घे आमच्या काळजात रावू घे सोम्या जेसू ये आमच्या काळजात रावू घे आमच्या काळजात रावू घे सोम्या जेसू ये आमच्या काळजात रावू घे आमच्या काळजात रावू घे प्रार्थुया. भाग्यवन बापा, सासनाच्या देवा, सर्गीच्या उंड्यान तुवें म्हाका घोटाय दिली आनी नव्या कराराची काल्स म्हाका पिवंक दिवन म्हजें काळीज संतोशान भरलें. तुजी सेवा विस्वाशीपणान करूंक आनी सगळें म्हजें जिवीत मोगान आनी धिरान मनशाचे सोडवणे खातीर खर्चूंक हें सर्गीचें जेवण म्हाका सोकोत दिवं. सगळ्या म्हज्या भावा भयणी बरोबर हें प्रार्थन तुजे मुखार घालता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. भाव भयणीनो, सगळ्यांक तुमकां किरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या दिसाक म्हजे पासत तुमी मागलें आनी आयज म्हजे बरोबर आपल्या जल्माचे दीस आनीक काजाराचे दीस हेर दीस मनयतात तांचे पासत तुमी मागलां. त्या पासत तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. एकामेका पासत मागोत रावुया आनीक उरलेल्यो वस्तू तुमकां सांगल्या ते भाशेन करून आमच्या फिरगोजकारांक आयच्या दिसाक जल्माच्या दिसाचें सेलेब्रेशन ना. आयज आमी भायर सरची न्हू घरांतलीं. तुमची सगळ्यांची वीश म्हाका पावली आनी तुमच्या सगळ्यांचे गिफ्टूय म्हाका पावले. गिफ्टांचे बाबतींत तुमकां सांगलां तें तुमी पाळचें. आनीक आमी आयचो दीस तशेंच उरलेले दीस एकामेका पासत भोग करून जीं कोण गरजेवंत आसात तांचेर आमी नदर दवरून एकामेकाचो हुस्को दवरून आमी जिवुया. आनीक जें कितें आमचेर वायट आयिल्लें आसा, लॉकडावन जाल्लें आसा, तें बेगीनूच सोंपूंक, ही पिडा पयस जावंक देवा लागीं मागुया. आनी त्या उपरांत आमी सगळीं इगर्जेन येतलीं आनी आदले भाशेन आमी परतून मिसाची भेट आनी साक्रामेंतान भाग घेतलीं एक परजा कशी. त्या मेरेन ज्यो सवलती आमकां मेळटात ताचो फायदो काडुया. पूण त्याच बरोबर आमचो पाप साहेब आमकां उगडास करता ते भाशेन जाणा जावुया. आमची पवित्र सभा ऑनलायन चर्च न्हू. आमची पवित्र सभा बाराबर येवपाची, बाराबर साक्रामेंत मनोवपाची आनीक देवाचें हाजीरपण आमचे मदें हाजीर करपाची. तर हेंच मनान दवरून ह्या सगळ्या सवलती पासत देवाक आर्गां दिवया आनीक एकामेका पासत मागोत रावुया. सोर पदवीदार आनी काकलुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळा येवन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवं. हे पिडेक लागून दगदवतल्यान बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन.
सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. देवान तुजेर आशीर्वाद घालूं, आपल्याच मोगान तुका सांबाळूं. तुजेर आपले मोगामोल पांगूं, संतोष आनी शांती तुका दिवं. देवान तुजेर आशीर्वाद घालूं, आपल्याच मोगान तुका सांबाळूं. तुजेर आपले तुका मोल पांगूं, संतोष आनी शांती तुका